बीजेपी कडेन दक्षिणेक उमेदवार ना, बीजेपी जिखना म्हूण दिगंबर तवडकरान तिकेट न्हयकारली. पाटकार म्हणटा सीईसी बसके उपरांत काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर. विजय म्हणटा इंडी उमेदवार काँग्रेसीचे. पैसे खंय इन्व्हेस्ट करप चडशा जाणांक खबर नासता. 99% बायलो आर्थीक फ्रॉडाच्यो शिकार. मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्णते बरोबर आर्थीक साक्षरताय जाय. बेतोड्या जाल्ल्या फायरिंग प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी तिगांक केली अटक. एकलो शांतीनगरात रावपी फायरिंग करपी दोगूय बिहारांतले. पुलीस म्हणटा फामिलीच्या वादांतल्यान फायरिंग. शेल्डे आनी कुंकळे सबस्टेशनाच्या मेंटेनन्साक आयतारा 17 मार्चाक मेगा शटडाऊन. काणकोण, सांगे, केपे, धारबांदोड्या, फोंड्या, साश्टीत कांय वाठारांनी सकाळी 7 ते दनपारा 1 वीज पुरवण बंद. करासवाड्यार तोंडाक तोंड लागल्या उपरांत टॅक्सीवाल्याच्यो दोगांक मोखून फुज्ज्यो. पार्किंगाचेर वाद. दोगूय करताले पाठलाग. टॅक्सीवालो मोखून कोलवाळे गाडी पार्क करून पळलो. कोमुनिदाद कोड बदलून सरकार भायल्या लोकांनी अतिक्रमण करून बांदिल्ली घरां साल्वार करूंक सोदता. बीजेपीची वोट बँक साल्वार करूंक कारस्थाना. आरजीचो आरोप. भारतान टेस्ट मॅचीत इंग्लंडाक हारोवन सिरीज 4-1 जिखली. 100वी टेस्ट मॅच खेळपी आर आश्विनाच्यो 5 विकेटी. कुलदीप मॅन ऑफ द मॅच. यशस्वी जयस्वाल मॅन ऑफ द सिरीज. गोवा मायल्सान गोयचो टॅक्सी पात्रांव स्किमी सकयल 50 गोंयकारांक टॅक्सी दिल्यो. आतां मेरेन 100 कोटींचो बिझनेस. 1000 टॅक्सी पात्रांवाचे टार्गेट. मुख्यमंत्री उलयलो. कदंब कर्मचाऱ्यांच्यो चडश्यो मागण्यो तडीक लागल्यो. सोमारा मुख्यमंत्री कबलातीर सय मारतलो. आमी आमचें आंदोलन फाटीं घेता. आयटकान आंदोलन घेतले फाटीं. म्हापशा बाजारात पायपलायन फुटिल्ल्यान बाजारात बुडटी. दुकानांनी घुसले उदक. थळावे म्हणटात गटारां तुंबल्यात. पालिकेन लक्ष घालून गटारां नितळ करची. गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी एसटी फुडाऱ्यांची आझाद मैदानार भेट घेवन केली. वासपूस एसटींच्या राजकीय आरक्षण मागणेक तेंको. अरुणाचलात प्रधानमंत्री मोदीन केले सेला 2 बोगद्यांचे लोकार्पण. भारतीय सैनिकांक चीनी शिमेर गस्तीक फायदो. ईशान्येत 55,000 कोटींचे प्रकल्प प्रधानमंत्र्यान लायले चालीक. काँग्रेसीत मध्य प्रदेशात मोठो धपको. 5 ज्येष्ठ फुडारी बीजेपीत. तातूंतले 2 आदले खासदार आनी 3 आदले आमदार. नऊ महिन्या उपरांत खलिस्तानी आतंकवादी निज्जराचो कॅनडात फारपेटाचो व्हिडिओ आयलो उजवाडाक. निज्जराक मारपा फाटल्यान भारताचो हात आशिल्ल्याचो प्रधानमंत्री ट्रुडोन केल्लो आरोप. 2000 कोटी रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटात तामीळ फिल्म निर्मातो जाफर सादिकाक अटक. दिल्ली पुलीस. एनसीबीची जाफर डीएमकेचो आदलो कार्यकर्तो. आंध्रात चंद्रबाबू तेलुगू देसम भाजपा आणि जनसेनेची लोकसभा वेंचणुकेत युती. बीजेपी आणि जनसेनेक 6 ते 8 सुवाती दिवपाची चंद्रबाबूची तयारी. विधानसभा वेंचणुकेकूय युती. आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानाचो नवो राष्ट्रपती. दुसरे फावट जरदारी वेंचून आयलो. पाकिस्तानाचो 14वो राष्ट्रपती. युती ना वा तिसरी आघाडी ना. लोकसभा वेंचणुकेत बसपाच्या मायावतीचो एकला चलो. बहुजन समाजवादी पक्ष वेंचणुकेत एकोडो. हिमाचल प्रदेशातले काँग्रेसचे 6 अपात्र बंडखोर आमदार पावले उत्तराखंडात हॉटेलात. बरोबर 3 अपक्ष आणि 2 बीजेपी आमदार. हिमाचलात काँग्रेस सरकार अस्वस्थ. गोंयाक हारोवन सर्व्हिसीसान 5वे फावट संतोष ट्रॉफी उखल्ली. अरुणाचलात फायनलीत सर्व्हिसीसचो पेजाद खेळ.